We are residents of the state. We are entitled to an audience with the Chief Minister. And we are going to the Chief Minister tomorrow because the Chief Minister's office and some of his ministers have claimed that the Chief Minister is doing well. All his parameters are well. So if the Chief Minister is well, it is his duty to see us tomorrow. We want to see with our own eyes because Manohar Parrikar over the last few weeks in particular has not appeared in public. We have been told that he had that so-called cabinet meeting. He had the other meeting of the investment promotion board by video conferencing and a following meetup. But there is no reason why he should deny an audience with us. Because he, besides being the Chief Minister, he is the MLA of Pantim also. He cannot continue to be inaccessible for 9 long months. This is unprecedented. And all that has happened over the last 9 months is unprecedented. From the appointment of the Cabinet Advisory Committee, all that, everything that is unconstitutional has been done. So this state of affairs has to somewhere end and governance has to be restored in the state of Goa. And it is for this reason that we have arranged this People's March. In fact, for the People's March tomorrow, which is going to be an all-party, all-NGO march, we will be assembling at the entrance of International Center at Donapal and then proceeding to the residence of the Honorable Chief Minister. प्रचंड सपोर्ट मिळत असा सगळे कारण हे लोकांचे कॉज ते लोक मागताले ते कॉज सो तातूंतल्यान लोक हांगा सगळे जॉईन जावन हो मुवमेंट जो मेरेन मुख्यमंत्री फुल टायम मेळना तो मेरेन हो मुवमेंट चालू आसतलो जेन्ना कदाचित राजन घाटेचे हेल्थ जर कितें कंडिशन प्रॉब्लम जालें जाल्यार थंय आनी आसतले ताका इमिजिएटली जॉईन करपाक सो पूण हो जो मुवमेंट राजन घाटेक सुरू जाल्लो आसता आमी जो मेरेन मुख्यमंत्री मेळना तो मेरेन बंद जावपाक आमी दिवना परत परत सांगता की मुख्यमंत्री हो सद्याक ताका जस्ट यूज करता पुढची कॅबिनेट मिटिंगेक सुद्धा मुख्यमंत्र्यान चेअर केला म्हणून आम्ही जाहीर आरोप केला पण आमकां रिप्लाय दिना जेन्ना आमी सांगलें की कॅबिनेट मिटिंग ही मुख्यमंत्र्यान चेअर केली ना कारण तो मानसीक स्थितीक ना की तो एजेंडा अंडरस्टँड जावपाक शकता आणि त्या एजेंडाचेर तो डिस्कशन करपाक शकता ह्या मानसीक परिस्थितीन ना आणि ती मिटिंग ताणें चेअर केली ना गव्हर्नमेंटाच्या वतीन एक तरी स्टेटमेंट येवपाक जाय आशिल्लो परतो की हांव फटयलेलो म्हणून हांवें तांकां सांगलें की हांव फटयलेलें प्रूव करात म्हणून कारण मुख्यमंत्री त्या परिस्थितीकूच ना सो ह्या मुख्यमंत्र्याच्या फाटल्यान रावन एक वेगळे अननोन चेहरे जे आसात ते हो सरकार चलयतात तितूंत भितर एक्चुअली कॅबिनेट गव्हर्नराक कोण एडवायज करता सध्या सरकार जो चलता ते काउन्सिल ऑफ मिनिस्टरान गव्हर्नराक एडवायज करपाक जाय आशिल्लो तोच करना सो ह्या हातूंतल्यान सारकें क्लियर आसा की हे वेगळे तरेचे एक अनकॉन्स्टिट्युशनल बॉडी जाका कॉन्स्टिट्युशनल कसलेच पावर ना ते मुख्यमंत्र्याच्या नांवान हो सरकार चलयतात तेज्यो सायन फॉर्ज जाता म्हणून आमी सांगलें परत काउंटर येना रिप्लाय येना म्हणजे सरकार इतलो भैरो जाल्लो आसा असलो गुंग जाल्लो आसा की आमी जाहीर तांकां सांगता ते सांगना मुख्यमंत्र्याची सिग्नेचर म्हणटात तेगेली सिग्नेचर न्ही म्हणून तेन्ना गव्हर्नमेंटाच्या वयल्यान इमिजिएटली एक प्रेस रिलीज तरी येवपाक जाय आशिल्ली गव्हर्नमेंटाच्या वतीन कितें तरी क्लॅरिफिकेशन येवपाक जाय आशिल्लें की मुख्यमंत्री स्वता सायन मारता म्हणून आमचे पार्टीचे लोक सपोर्ट करतात ताका आमचे आमदार सपोर्ट करतात ताका कारण तो इश्यू जो कॉज घेवन इश्यू तो घेवन गेला आनी ज्या कारणान तो हांगा बसला रक्षकाचेर कारण त्याच्यात ते पळोवन जाय जाल्यार गोंयची लोकांची दुखां हे लोक रडटा काय सगळ्या ऑफिसांनी वचून कसली फायल मूव जायना खंयचे तुम्ही गोंयभर पळयात आमी काणकोण ते पेडणे पर्यंत पळयले सगळे तरेची वास्को पळयले आमी वचून बिचोली सगळे कडेन आयज लोक रडटात फायली मूव जायना तशें तेंगेले पेन्शन आहा ते सारखे पेन्शन मेळना गरीब लोकांचे आनी प्रत्येक गोष्टीचे हे सगळे तरेचे राजन घाटेन पळयले आनी हे राजन घाटेन पळयल्या नंतर सरकार हे हांगसर ना म्हणून सिद्ध जाता कारण तेंचेच मंत्री म्हणटात की आमी ऑफिसा वचना तो एक मंत्री म्हणटा आपल्या कडेन दी आपूण पळयता आपूण सगळो कायदो जाणा आपूण सगळें ध्यान आसता सगळे तरेचे म्हणजे अशे तरेन ते सगळे तरेचे उलयतात म्हणजे जर हांगसर एक सरकार नाशिल्ल्यान सरकार ना ते कितें म्हणटात ते पळय तुमच्या सरकार ना सगळ्यांचेच हे